प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज प्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो वोड 31 ते 36 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 31 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. वयर थावन येता तो सगळ्यांक व्हरतो. प्रितुमेंतली उपजोतात ती प्रितुमेची आनी ताचे उलोवणे प्रितुमेचे. स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यांक व्हरतो. आपणे देखला आनी आयकोला ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सोतेवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सोवे सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालती जावंक कबूल ना तांकां जिवीत मेळचें ना, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. प्रितीच्या भाव भयणींनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आयज आमी ह्या 34 वडीर आमी नियाळ करुया. ह्या 34 वडीर आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, 34 वडीन आयज जेजू म्हणटा कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. तो आपली उतरां उलयना. भाव भयणींनो, आयज इग्रोज मातेन जो कोण देवाची उतरां उलयता, शिवर्तमाना प्रमाणे उलयता, जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जे पवित्र आत्म्यान बरोवन दिलां आमकां, ती उतरां उलयता, ताकाच देवान पाठयला. ह्या आयच्या दिसा आमी जेन्ना हें देवाचें उतर पुरगूट कोत्ता और आमी आयकता, आमी हें शिवर्तमान आमकां मिसाक बेतोस आमी आयकतले, तेन्ना आमकां खेरीत भाशेन ह्या 34 वडीर आमी नियाळ करूंक जाय. जेजू म्हणटा कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजून नासतना आत्मो दिता. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाली, जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानलो, जेन्ना आमी एक नवी रोचना जावन आतां आमी भावार्थी जाली, देवाची भुरगीं जाली, तेन्ना देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो. आनी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो दिलो, आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां सगळे देवाची उतराची सजमणी मेवता. आतां आमी तें उतर कितें म्हणटा तें ती सजमणी आमकां सगळी मेवता उतरां वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी देखून भाव भयणींनो, आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानूं ना जाल्यार, आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमची उतरां कसलीं आसतलीं? आमी कसलीं उतरां उलयतलीं? आमी व्हडले शर्मा दितले, आमी खूब वस्तू उलयतले, पूण आमी केन्ना देवाची उतरां उलोवचीं ना. पूण आयज जेजू आमकां कितें सांगता? जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. म्हणजे जेन्ना कोण देवाची उतरां उलयता ताका फकत देवान पाठयला. ताका देवान पाठोवंक ना जाल्यार तो कसली उतरां उलयतलो? तो संवसाराची उलयतलो, तो पयशांची खबर करतलो, तो हाची खबर करतलो, पॉलिटिशियनाची खबर करतलो, सगळ्या वस्तूंची खबर करतलो. कितें आंबे पीक जालां, कितली गरमी हा, कितली थंडी हा, पॉलिटिशियन कितें करता, मिनिस्टर कितें करता, हे सगळे संवसाराच्यो खबरो आमकां मेवतल्यो. पूण जेन्ना कोणाक देवान खरेंच पाठयला ती फकत देवाची उतरां उलयतात. आयज भाव भयणींनो, ह्या उतराचेर आमी बारीक चोत्रायेन नियाळ करुया. जेन्ना आमी कोणा कडसून देवाचें आमी कोण आमकां उलयता, ती कसलीं उतरां उलयतात? भिरांताचीं, भावार्थाचीं, देवाच्या उतरां प्रमाणे उलयतात? जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत रिगून रावता, जेन्ना आमी खरेंच हें देवाचें उतर शिकता, सद्दां आमी देवाचें उतर आयकता, आतां आमचे कान, फकत आमचे भायले कान न्हय, पूण आमच्या आत्म्याचे कान, आमच्या काळजाचे कान आतां ट्यून जाल्यात म्हणजे आतां आमकां ते कान आमचे भितरले उक्ते जाल्यात फकत देवाचें उतर आयकपाक. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना कोण उलयता,
आमी इगोर्जेक वेतकूच आमच्या घरान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या ऑफिसांनी कोण उलयता, कसलीं उतरां उलयतात गाय तीं? देवाचीं उतरां उलयतात, खरें भावार्थाचीं उतरां उलयतात, भिरांतीचीं उतरां उलयतात, सगलो घडबड कितें जाला तो पेपराचेर कितें खबरो येतात त्यो सांगतात, त्यो खबरो सांगतात, हो खरें देवाचें उतर आयकतात. आनी जेन्ना कोण देवाचें उतर उलयता ताका खेरीत भाशेन देवान धाडल्यात. आनी जेन्ना देवान धाडल्यात आमकां कित्याक धाडल्यात तें उतर आमकां उलोवपाक, त्या उतराची सजमणी दिवपाक, आमकां खेरीत भाशेन हे जेजूच्या राजा प्रमाणे चलपाक आनी आमकां भावार्थी करपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या जेजूच्या उतराची ह्या 34 वडीर आमी नियाळ करता, आयज तर आमचे कान उक्ते करुया. आमी कितें आयकता तें खेरीत भाशेन आमी सोत्रायन आयकोया. आनी जी लोक आमकां खबरो सांगतात, जे देवाच्या उतराचेर आड आसा, आमचे कान बंद दवरया, तांचे उतराची चोत्राय धरिनासतना आमी फुडें चलया. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी सदां ह्या उतराचेर नियाळ करता, आमच्या मनाची नोटसवणी करता, आमचें तोंड उक्तें करून आमी हें उतरां आमी उलयता, तेन्ना कितें जाता, आमचो भावार्थ वाडटा. आनी भावार्था वरवीं आमकां सगलें देवाचें फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हांगा आमच्या गोंयांत इंडियेक आहात, आतां रुपया चलता करन्सी, UK गेल्यार जाल्यार पावंड चलता, US गेल्यार डॉलर चलता, म्हणजे एक एकल्या देशांत तांचो करन्सी चलता. तेच भाशेन ह्या सर्गीच्या राज्यांतल्यान आमकां कितें फावो जावंक जाय जाल्यार ती करन्सी जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी भावार्थ कसो वाडटलो? आमी देवाचें उतर आयकोन, त्या उतराची सजमणी घेवन, आनी देखून भाव भयणीनो, जें आमी आयकता हें आमी चिंतून आयकोया. जो कोण देवाचें उतरां आयकना ताका पयस दवरया आनी फकत देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत काळजान रिगून, आमच्या मनाची नोटसवणी करून हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया. आनी खेरीत भाशेन आमचो भावार्थ वाडोवन हें सैतीवंत जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव